पण तुम्ही गोंयची जनता जागृत जनता हांगा आमच्या मतदारसंघात बी लोक जागृत 10 लोकांनी वचून माझ्या लोकांक कितें सांगलें म्हणून ते खरें धरपाचें ना ते आमच्या लोकांक खबर आहा म्हणून एका कितें म्हणटा गरीबांतलो गरीब मनीस जागृत जनता गोंयांत आनी तो योग्य टायमाक ते कितेंय सांगलें आनी सगळे लोक जर रस्त्याक येवंक लागले हांव खंयचे स्पेसिफीक इश्यूचेर उलयना आयज लोकांचे खरे गरज्यो आसूंक शकता हेज्या एड्रेस करपाची सरकाराची जबाबदारी आहा न्ही आनी विधानसभेन विरोधी पार्टी ते हाडटलेच फुडें आनी आमी उत्तर दिवपाची एक क्षमता दवरपाक जाय. पण जे लोकांक नाका त्याच्या खातीर लोक रस्त्यार येयले न्ही. जे कायदेशीर आहा तेच जातले गोंयांत. कायदो म्हणून कितें आहा काय ना नाल्यार हांव 70चे 50,000 लोक हाडूं आनी सांगू की म्हाका हें जाय म्हणून तशें जायना तें. आयज गोंयांत सगळ्यांत चडांत चड लोक हाडपाक म्हाजी क्षमता आहा पूण हांव हाडिना. हांव एक मनीस हाडिना एसेंब्लीन बी एक मनीस हाडिना. हांव म्हाज्या ऑफिसान बी कोण सांगता आरे बाबा घेवन बसून हांव येता तुमच्या दारार. आयज प्रजेक कितें जाय ते प्रजे वेगळे तरेन आसता पूण कायदो तोडून जर कितें सरकार करता तर गोश्ट वेगळी आसता. आयज कायदोच्या अनुसार जर कितें घडटा त्या कायद्या अनुसारूच काम जावंक जाय. बेश्टे कायदो तोडून जर कितें करता आनी आमी जस्टिफिकेशन दिवपाक वयता ते गरज वेगळी अश तूं आहा न्हू त्या सायडीक हांवें कोणाची क्षमता हाडपाक हांव हाडूं शकता 50,000 लोक हांव अख्ख्या गोंयांत हाडूं शकता गरज पडल्यार पूण तशें करपाचें ना तें. आयज डेमोक्रेसी हॅज टू बी रिस्पेक्टेड एंड वेल रिस्पेक्टेड एंड यू हॅव टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन ऑल्सो देअर व्ह्यूज एवरीबडीज व्ह्यूज. आय हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट एनीबडी.